नमस्कार, पळोया सिटीग्राम खबरो। पीडब्ल्यूडीच्या उदका पुरवणेचे कटकटीक विटून 70तल्या झरमेच्या बायलांनी वाळपय पीडब्ल्यूडीचेर मोर्चो व्हेलो। एक घेराव घालून जाप विचारली। उपाय काडिना जाल्यार परत मोर्चो हाडटले म्हूण शिटकावणी दिल्या। 2-4 महिने झाले अजिबातच उदक येईना। पैऱ्यान उदक येते, येयले नाल्यार 2-2 दीस नसतात उदक लोकांक। आता जर वयले लायनीक जर 2 बेल्ला पाणी येता जाल्यार आमकां 2 काळशे कित्याक येवले। गेल्या आठवड्यात आमकां 6 दीस पाणी नसलेले। कारण कित्याक नसलेले? मोटर जळलो म्हणूंक लागले। तेच दिसात अशें जाल्यार तर रातचे पाणी 11 ते 1:30 जाय मेरेन वयले लायनीक कशें पाणी हाडले गांवांत आनी आमकां कित्याक ना पाणी सोडलेले आमकां ना म्हणना 15 मिनटां सोडले बंद केले आनी वयले लायनीक पाणी 1 ते 1:30 जाय मेरेन लोक भरता न्हू सांगता लोक जाल्यार ते कशें पाणी तांकां मेळटा। डाब्यासून जर पाणी फुडें वयता जाल्यार तांकां पाणी कशें येता आनी आमकां वाटेर कशें येना काय म्हणटा। गेल्या वर्सा आम्ही ह्याच टायमार येयल्ली 5 सराक सांगलेले की तो तेणे सांगलेले आमकां आमी तुमचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करा। तो येवंक ना। गेल्या वर्सा एटलीस्ट डेली उदक येताले पण आता ते पैऱ्यान येता 20 मिनटां येता। 20 लोकांक 20 मिनटां येवन एक बॅरल नाल्यार एक उदक भरतात आमी आमकां भरचो पडटा पण 20 लोकांक तो पावना न्ही। गेल्या वर्साच्यान हे प्रॉब्लेम कितें जाता? साहेबा घरान दवरल्या तेंचे काम करता काय ना हे तेंच्यांनी एक्शन घेवं नाका। तांकां सांगलें ते हांगा आयकले सोडून दिले पाणी येवन तांकां काय पडलेलें ना। परत येवन सांगपाची गरज नासली तांकां न्हू। जर टाकी वयली भरान जर भोंवतली झरमेचे पाणी टाकी भरता आणि ती टाकी भरान जर वर्षान जर पाणी वता सकल तर ते पाणी खंय वयता कित्याक करपाक तांचें काम ते। तुम्ही स्ट्रक्चर करून तेंच्या करून मिटींग फाल्यां 3 मागीर तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक येईन सांगला आमकां फाल्यां येवन आपूण चॅक करता आणि मेन कनेक्शनां कोणाचे आहा ती सगळे आपूण सगळे सर्वे करता आणि कितें करपाचें तें करता म्हणटा। पण तेणे जर तो फाल्यां करूंक ना जाल्यार फाल्यां आमकां परत हांगा येवची पडटली अशें दिसता आमकां। येतली ऑफिस येवकूच जाय न्ही उदकाक भुरग्यांक आमची आतां भुरगीं आमच्या घरान भुरगींच रावना उदकाक लागून। हांगा पावया थंय पावया हॉलिडे पडटा आमी वाट पळयल्या। उत्तरेचो बीजेपीचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक प्रचाराक नेट धरला। तो पणजे भाटल्यान पावलो। उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघांतल्यान 12 मतदारसंघांनी खंय ताचो प्रचार जाला। आज आमचो 12 मतदारसंघ 20 पैकी 12 मतदारसंघ आमी कवर करता। प्रत्येक दिसा एक मतदारसंघ सगळ्याची गाठी भेटी घेवप आणि काही कॉर्नर मिटींग अशा पद्दतीन हो प्रचार चालू आसा। आणि एकूण जर काल पर्यंत पळयलें तर कालचो हाचो दौरो पूर्ण जावना। उत्कृष्ट प्रतिसाद जो केन्ना हाज्या पयलीं आमकां मेळूं नाशिल्लो अशे तरेचो प्रतिसाद आमकां सगळ्या मतदारसंघांक मेळिल्लो आसा। लोक उमेदीन स्वागत करतात, उमेदीन सम्मिलीत जातात, नवे दुसऱ्या पक्षांतून कार्यकर्ते आमकां मेळटात आनी आमकां आश्वासन दितात की 100% आमी तुमचे बरोबर आसात म्हणून। आनी हें पळयल्या नंतर आमी अशें म्हणूं शकतात की निवडणुकी नंतर जो रिजल्ट जातलो तातूंतल्यान गेल्या फावटीचें मार्जीन जे 1,07,000 आसपास आशिल्लें तें सुद्दां आमी क्रॉस करतले अशें दिसून येता। श्रीपाद भाऊ हांगा भाटल्यान येयल्लो आसा इलेक्शनाचो प्रचार करपाक आनी हांगा खुबश्या लोकांची कामां बारीकशी जाल्ली आसा लोकांची कामां। तेन्ना हांगा पयल्या परस भाऊक आतां चड प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी भाऊ पयलीं परसूय चड मतांनी विजयी जावन येतले आनी दिल्ली वयतले आमचें काम करपाक सगळ्या गोंयकारांचें। 2 एप्रिलाक संवसारीक ऑटिझम दीस ह्या दिसा निमतान सांगतान मडगांवां ऑटिझम दुयेंसाचेर जागृताय मोहीम केली। आयज एप्रील 2 वर्ल्ड ऑटिझम डे सांगात हे संस्थेन आयज हांगासर मडगांव ऑटिझमाचेर अवेरनेस करपाक एक रॅली ऑर्गनायज केला। तशीच रविंद्र भवनान एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केला। We are having World Autism Awareness Day, and to observe this day, we have organized a walk from KTC Margam to create awareness among the general public people. So we are starting the walk from KTC to Ravindra Bhavan. So it is open to everyone to attend and show solidarity to people who have autism. Autism is a disorder that is caused due to neurological problem, and you may notice in children if at an early stage, maybe when a child is 3 or 4 years, and when you identify the child with autism sign, it is very possible that intervention can be given at an early stage, which will help the child. घेऊया एक ब्रेक।
दवल्ले पंचायतीन झरीवाड्यार कोयर उखलपाची मोहीम केली. लोकांनी कोयराचो विलो सारको लावचो ना जाल्यार फायन भरूंक तयार रावचे म्हूण पंचायतीची शिटकावणी. दवर्ली झरीवाडो हांगासर दवर्ली पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन थंयसरले गार्बेज जे आशिल्ले ते क्लीन केले. फ्रॉम लास्ट वीक आमी आमचे क्लिनिंग ड्रायव्ह स्टार्ट केला. लास्ट ट्यूजडे आमी आमचो ईस्टर्न बायपास क्लीन केल्ले विथ ऑल पंच मेंबर्स, सेक्रेटरी आनी आमी थोडे लेबर्स हाडिल्ले. आनी दिस ट्यूजडे आतां आमी हे सगळे क्लीन करपाक आयला झरीवाडो हे आतां. आनी आयजूय आमचे पंच मेंबर्स आसा, सेक्रेटरी आसा, लेबर्स आसा. आनी आमची लोकां कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आसा की प्लीज स्टॉप थ्रोईंग दीस गार्बेज. हे उडयले जाल्यार सुद्दां तुमी ओले जे गार्बेज आसा तुमी बेश्टी हाडून उडया, वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. बट ते प्लास्टिकान प्लीज बांदून उडय नाका, ते डिस्पोज जायना आनी ते आमची म्युन्सिपालिटी सुद्दां आमचो कचरो घेना. लास्ट ग्रामसभेक रेजोल्युशन बसून घेतला की आमी फायन इम्पोज करतले म्हणून. जे डिफॉल्टर आसा आमी परते आनी एकदां लोकांक दवल्लीच्या लोकांक कितें आजूबाजूच्या लोकांक सांगूंक सोदता की प्लीज स्टॉप थ्रोईंग दीस गार्बेज. बिकॉज फक्त आमी रेजोल्युशन घेतला आनी तो हे करपाक आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागला. तेज्या नंतर लोकांक जर कोण डिफॉल्टर आसा तेंच्या अगेन्स्ट आमी सारके स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. हे लोकांनी जाणीव घेवपाची आनी प्लीज अशें कचरो उडयनाका. आमचो गांव साफ दवरपाक आमकां हेल्प करात. तुमचो युअर कॉपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू कीप आवर विलेज क्लीन. आशिष शिरोडकार म्हापशेचो अपक्ष उमेदवार. तो खंय म्हापशा सायलंट कॅम्पेन करतलो. सायलंट वोटर ताचे टार्गेट. सर्गेस मनोहर पर्रीकाराचो आदर्श घेवन खंय तो फुडें सरला. म्हाजो उद्दिश्ट इलेक्शनाक परत वचपाचो हो एकूच आसा की म्हापशा खातीर सर्टन कामां प्रायोरिटायज करून ती चालीक लागूंक जाय. आनी म्हापसा मार्केटीच्या बाजूक आसलेली बस स्टँड, म्हापशा मार्केटी बाजूक जे कमर्शियलायझेशन जाता आनी तितून बिल्डिंग्यो बांदपाक परमिशन गव्हर्नमेंट दिता शेतांनी, म्हटल्यार रवींद्र भवन बांदपाक किंवा बाकीच्या एका कोर्ट केसी आसा म्हणून सांगून आमच्या दोळ्याक उदक लायता. कारण बाकीची ज्यो गोष्टी ट्रेडिंग चालू आसात, शेतां घेवप चालू आसा, हे सगळ्या विशयाचेर आळो हाडून म्हापसा मार्केट, म्हापसा बस स्टँड, म्हापशाचे रवींद्र भवन आनी म्हापशाची पार्किंग वेवस्था, तशेंच म्हापशाकारां मदीं सगळ्या धर्मांचे क्रिमेटोरियम जे तो प्रोजेक्ट बंद पडलेलो आसा तेजेर सगळ्यांक घेवन, सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेवन तो क्रिमेटोरियमचो प्रोजेक्ट तिनूय धर्मांचे तो जो प्रोजेक्ट आसा तो फुडाकार घेवन कंप्लीट करपाक जाय. हे माझे प्राधान्य आसता. तुमकां फाल्यां कारण कितें आसा, येणाऱ्या काळान जेन्ना 2 दीस आसतले इलेक्शनाक तेन्ना प्रत्येक पक्ष जो रुलिंगान आहा तो 20,000 लोकांची हांगासर मिटींग घेतलो आनी दुसरो ऑपोजिट पक्ष आहा तो 10,000 लोकांची मिटींग घेतलो. हांव निर्दलीय इंडिपेंडंट म्हणजे हांव 50 लोकांची काय 500 लोकांची घेतलो हे व्हडलो क्वेश्चन मार्क घेतलो. त्यामुळे हांव त्या रेसीन ना. हांव रेसीन आसा कितें, हांव सायलेंट वोटर जे आसात 18,500 वोटर आसात त्या 18,500 वोटरां खातीर हांव रिप्रेझेंटेशन दिता आनी ते सायलेंटली वोटिंग करतले. आनी त्यामुळे म्हजो कॅम्पेनूय बी सायलेंट कॅम्पेनूच आसतलो. फाल्यां तुमी म्हणू शकतात की तेच्या वांगडा कोणूच भोवना अशें म्हणू शकता. म्हटल्यार तुमी जर विचार करशात, तुमी इन्व्हेस्टिगेट करशात जाल्यार वोटर आयज दोनूय पक्षांक वाजेल्ले आसा. ते सांगचे ना कोणाक वोट मारतले ते, म्हटल्यार कोणाक जाय ताका निवडून हाडटले. पक्षाचेर काय आमचो आरोप ना. आमचो विशय आसा की येणाऱ्या काळान आमकां म्हापशाक कितें जाय आनी ते जर घेतले जाल्यार आमकां रुलींग गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट लागतलो. सो रुलींग गव्हर्नमेंटाचो जर सपोर्ट जाय जाल्यार पयलीं जिखून येवपाक जाय. आनी जर हांव जिखून येयलो जाल्यार खंयचेय रुलींग गव्हर्नमेंट जे रुलींग गव्हर्नमेंट आसा जे म्हाजे म्हापशाचें काम करून दिवपाक तयार आसतले त्याच्या वांगडाच हांव एसोसिएट जातलो. स्टेट युथ प्रेसिडेंट आसलो म्हापशा गोंयचो भाजपाचो. हांव मनोहर पर्रीकाराचो सारको भक्त. म्हटल्यार एट द सेम टायम म्हापशाच्या MLAच्या त्या टायमार पासून जो मायंडसेट हांवें स्टडी केलो आनी त्यामुळे हांव भाजपांतल्यान म्हाज्या बऱ्या पदा वयल्यान हांव कुशीक सरलो. लोकांनी पिशान काडलो की तूं जर आसलो जाल्यार तूं आयज बऱ्या ओद्याचेर आसतलो. पण म्हाजो विशय तसो नासलो. म्हाजी प्रायोरिटी आसली म्हाका म्हापशाकारांचो MLA जाय आशिल्लो. म्हाजी जी अध्यक्षपद आसा मर्चंट एसोसिएशनाचें तें हांव सोडटा म्हणून. आनी तेच्या नंतर कारण मर्चंट एसोसिएशन हे आमचे अपॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आसा नाकर घेता. तेंच्यांनी म्हाका फुडल्या 23 एप्रील पर्यंत म्हाजो चार्ज हँडओव्हर करपाक लायला आनी तो चार्ज हँडओव्हर करून बाब आशिष कार्दोज म्हापशांतलो सिमोनिया बेकरीचो मालक आसा, वर्किंग पार्टनर आसा, तेजे कडेन तो चार्ज दिवपाक लायलेलो आसा. पॉलिटेक्निक कॉलेजीचो ट्रायबल एस्क्यू फॅशन शो कला अकादमीत जालो.
कॉलेजीचे भुरगे तातूंत वांटेकार जाल्ले. जांबावले दामबाबाचो फामाद गुलाव मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मंगळारा जालो. दामबाबाच्या गुलालाक हजारांनी लोक येता. पळयात जांबावलेचो गुलालोत्सव. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.